करमळेच्या पंचायत ग्राउंडार 13 जानेराक स्त्री शक्ती कार्यावळीचे आयोजन केला। ह्या कार्यावळीचे उक्तावण मंत्री गोविंद गावडेच्या हातान जातले। आरडीएक्स खातीर करमळेच्यान महेंद्र गांवकर। करमळे पंचायत ग्राउंडार 13 जानेवारी 2019 ह्या दिसा सांजचो 3:30 हो कार्यक्रम स्टार्ट जातलो आणि आमकां कला आनी संस्कृतीक मंत्री गोविंद गावडे हे कार्यक्रमाच्या उद्घाटन प्रसंगी आमचे प्रमुख पावणे हे आसतले। आमची मराठी टीव्ही एक्ट्रेस जी आसा राधिका सुभेदार, आमी तांकां वळखतात। तांचें नांव खरें नांव जावन आसा अनिता दाते। म्हाज्या न्हवऱ्याची बायको ह्या सिरियलीन राधिका सुभेदार हेजो रोल ती करता आणि ती आमच्या ह्या कार्यक्रमाची मुख्य अतिथी जावन आसा। ताका लागून खूब आमी एक्सायट आसा आनी आमी हो प्रोग्राम बरें करून करतली आनी खूब बायलांक फुडें हाडटली अशी आमची इच्छा आसा। आनी आमी सुद्दां आतां सगळीं जाणां घरा जायनासतना सो णववारी न्हेसून परत पळयता कशें चलपाचें, कशें कितें करपाचें अशें सगळें आमी आमचें आतांच्यान स्टार्ट आसा, चालू आसा। ताका लागून तुमी सगळ्यांनी बायलांनी फुडें सरपाचें आनी येवपाचें, आमचें कशें कितें प्रोग्राम आसा तो पळोवपाचो।